नमस्कार सगल्या म्हज्या मोगाच्या गोंयकारांनो. तुमकां सगल्यांक आमी आनीक एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा. कारण कालच्या दिसा आमचें प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा 2020-21 हाचें फायनल्स जालें आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स कसो मेळलो तुमचे कडच्यान. आमचो वावर तुमी मानून घेतलो ह्या पासत आमी तुमकां दिन वाचतां. हो प्रोग्राम आमी फकत यूट्यूबार म्हूण केल्लो, पूण आमचे लायव्ह शो पळोवपाक जायतो आमचो शेजारचो गांवचो लोक, जायतो पयसान पासून लोक आयलो. थोडी बॉम्बे सान आयली, म्हाका ती बरशीं मेळटलीं आनी पयस पयस सावन लोक येवन खरेंच तुमचो मोग तुमी आमकां दाखयलो. आनी जे एक एक कांतरां फाटल्यान जे एप्लॉज ताळयो पडटाल्यो ताचेर भुरग्यांची उमेद आनिकूय बरी वाडली. यूट्यूबांतल्यान तुमी तांकां लायक कोत्तात, घोडी ताळयो मारतात असलीं घरा रावन ते घोडी आमकां दिसनात, पूण आमी तें अनुभवता तुमच्या कमेंट्सां वरवीं. हो वावर आमचो तुमी मानून घेतलो त्या पासत आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी मुद्दम करून हें सेशन आमी दवरलां तुमचे लागीं. तुमचे विचार, तुमच्यो कितें तरी डावट्स कितें आसा जाल्यार तुमी आमचे कडच्यान विचारूंक जाता. आमचें Q&A उक्तें आसा. तुमच्या विचाराक आमी फावो जाल्यार जबाब जरूर दितले हांव. तर म्हज्या भाव भयणांनो, हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची प्रॉक्सिमो मिडिया. जेन्ना हांवें हो इव्हेंट करचो थाराव म्हज्या मनांत हाडलो, कसो करचो तें म्हजेच तकलेंत आसलेलें. म्हण कोणाचो तरी आदार जाय आसलो. जायत्या म्हज्या इश्टांक हांव मेळटलो, पूण शेकी म्हजे इश्ट प्रॉक्सिमो मिडिया जे म्हज्या सांगाता सदां भावुरतात, ताणें म्हणलें भियेनाका, चल करुया, मुखार सरुया आमी. हांव देव बरें करूं म्हणटा बॉरीस बरेटो आनी क्रुसेंडो पिरीस हे दोगांय म्हजे हात कशे. हांगाच लागून हो इव्हेंट मुखार वचोंक पावलो. हांवें इतलो ग्रँड जातलो म्हणून चिंतूंक ना. म्हजे मनांत कित्याक आयलें काय एक कॉम्पिटिशन करचें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणां, आतां लॉकडावन जावन आमी सगळीं घरांतूच उरलेलीं. गेल्ल्या मार्चांतान कसलो एंटरटेनमेंट जावंक ना. त्या पासत हांवें चिंतलें म्युजिकल शो करूं. जेन्ना हांवें म्हज्या सांगाते संगीतकारांक म्हटलें म्युजिकल शो करुया, कित्याक चडशे आतां फेसबुकार वा यूट्यूबार लायव्ह शो जातात ते चडशे किबोर्डिस्ट आपलो किबोर्ड घेवन वाजोवन 1 मॅन वा 2 मॅन करून लायव्ह शोज करतात. हांवें जायते पळयला. तेन्ना आमच्या मनांत आयलें असले शो करपाक. हांवें चिंतलें आमचे म्युजिशन्स ताणें जायतो काळ पासून वाजोवंक नासतलें. लॉकडावन जावन कसले स्टेज शो जायनात. आनी जेन्ना हांवें पयलें नॉल्बर्टाक म्हणलें, नॉल्बर्ट कोता गांवांत सांताक्रूज तो, हांवें ताका म्हणलें नॉल्बर्ट हे भाशेन एक शो करूंक चिंततालो, सो कितें करुया, आमकां कोण फारीक कांय करपाचो ना, आमचे लागीं बजट आसपाचो ना, सो हांव 1 मॅन करून शो करूंक सोदतालो. पूण चिंतलें म्युजीक जाल्यार तूं कित्याक भियेला, आपूण आसा, कितें कर आपूण आसा. आनी फाटले कांय म्हयने पासून हांवें ट्राम्पेट भायरूच काडूंक ना. आपूण ती चलता जाल्यार पळयता जाम जाल्यार. तर हो ताचो जबाब म्हाका मेळोन म्हाका आनी कुर्बाब वाडली. मागीर हांवें रोखडेंच सॅमीक फोन मारलो, सॅमी ट्रोम्बोन. सॅमी हे भाशेन आसा. आल्यार तूं कित्याक भियेला, ट्रोम्बोन भायर काडल्यार जायतो तेंप जालो, हांव मातशें पॉलिशींग कोत्ता, ऑयलींग कोत्ता, येता म्हणपा लागलो. आनी तशेंच म्हजे जॉन ड्रमर ताका फोन मारलो. आनी हे भाशेन हांवें हो ग्रूप आमी जायतो तेंप पासून माचयेर मेळोंक ना. हे संगीतकारांक घेवन हांवें 2 म्युजिकल शो आमच्या स्टुडियोन घडोवन हाडले. आमच्या स्टुडियो भायर आमी व्हडली स्टेज घातली आनी आमचो प्रॉक्सिमो मिडियान जाता ते भाशेन कॅमेरा सेटअप करून हे म्युजिकल शो आमी घडोवन हाडले. त्या उपरांत हांवें चिंतलें हें सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑल गोवा ऑर्गनायज करपाक. आमी तें आख्ख्या वर्ल्ड वायड करूंक चिंतले, पूण ऑडिशन्स स्टुडियोन लायव्ह जावचे खातीर आमी फकत गोंयां आसलेल्यांक कोणाक पर्सनली आमच्या स्टुडियोन येवंक मेवता तांकांच भाग घेवंक फावो मेवतलें अशें आमी केलें. यूट्यूबार फेसबुकार जायते आमी कार्यक्रम पळयता, जायतीं कॉम्पिटिशनां, जायते स्पर्धा घडटा. पूण हातूंत स्पर्धांत एक आमी पळयता तें कॉन्टेस्टंट आसा ताणें आपलो कोर्स करून हे कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक पडटा. जरी तर म्हाका कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक जाय जाल्यार हांव स्टुडियोन वेतां, म्युजीक करून घेतां, मागीर व्हिडियोग्राफी कोत्ता, एडिटींग कोत्ता. हो सगलो कोर्स ते कॉन्टेस्टंटाक करचो पडटा
आनी तो विडियो घेवन मागीर आमी कोण ऑर्गनायज केला त्या ऑर्गनायजराक व्हरून तो विडियो दिता, ते मागीर आपल्या चॅनलाचेर घालतात आनी जिखलो जाल्यार हे कॉन्टेस्टा कडेन कितें मेवतलें, ना जाल्यार ताचो ओगलो वावर गेलो उदकांत, ताका कांयच मेवना. तर असलें इनजस्टीस कशी आमकां दिसली, कित्याक सगल्या लागीं हें घडोना. चडशीं कोंकणी म्युजिकाचे मोगी आसात ते तितले म्हणटलो आसलो दे आर नॉट डॅट रीच आनी तांचे लागीं व्हडलेशें घडोना. आनी आतां लॉकडावन म्हणटो जायत्या जाणांक इनकम प्रॉब्लमूय जाल्लो आसा. पूण भुरग्यांचे उमेदीक लागून जायते आवय बापाय फाटीं सरोना, तांकां आपलो तेंको दितात, हे भाशेन कोतात. हें म्हाका मातशें आडवेंच विचीत कशें दिसलें आनी हांवें चिंतलें म्हज्या सांगात्याक घेवन हो सगलो कोर्स आमी करचो. आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करुया, आमी घडोवन हाडुया आनी हो कोर्स आमी करचो. खंयचे आर्टिस्टाक, खंयचे कॉन्टेस्टंटाक एक रुपया मोडूंक आमी दिवचे ना अशें आमी थाराव घेतलो आनी आमी तांकां ऑडिशन घेवन आमच्या स्टुडियोन ताची विडियोग्राफी केली, तांकां म्युजीक बसयलें, सगलो कोर्स आमी केलो आनी ह्यो सवलत्यो हे आमच्या आर्टिस्टांक आमी दिल्यो आनी बरे भाशेन सगलें जालें. आनी शेकी सेमी फायनल्स जालें आनी त्या उपरांत कालच्या दिसा आमचें ग्रँड फायनल्स जालें आनी ह्या फायनल्सान पयली एंट्रीज म्हाका दिसता 100 वयर कितें आसतल्यो, पूण आतां शेवटाच्या भागांत टॉप 15 सिनियर्स आनी 5 ज्युनियर्सांक घेवन आमी फायनल्स घडोवन हाडले आनी तातूंत सिनियर कॅटेगरींत आमचे सांगेचें जेन्सिना पयलें जिखणार जावंक पावलें. सेकंड प्लेस हेल फ्रॉम कोलवा, ताका दुसरो इनाम फावो जालो आनी क्रिसन काणाकिणीचो हाका तिसरो इनाम फावो जालो ज्युनियर कॅटेगरींत. आनी सिनियर कॅटेगरींत डिनोरा नावेलचें आनी दुसरो ताका पयलो इनाम फावो जालो, दुसरो इनाम कियारा बेतालबातीचें, ताका दुसरो इनाम फावो जालो आनी मार्क गांवांत फातोड्डा ताका तिसरो इनाम फावो जालो. आनी म्हाका भाव भयणानो, खरेंच ह्या भुरग्यांक शाबासकी, ह्या भुरग्यांक आमची शाबासकी. आनी ह्या बाराबोर हेरूय कॉन्टेस्टंट्स जीं आसलीं आमच्या सांगाताक, तांकांय आमची शाबासकी आहा. आमी सगल्यांची हांव तुमकां नांवां सांगतां. क्रिसन रेसन पेरेरा गांवांत काणाकिणीचो, स्टॅची जेस्निया फेर्नांदीस गांवान माजोड्डा, जेन्सिना पेरेरा गांवान सांगे इतल्या पयसान तें आयलें, एंड्रिया पल रेगो गांवान पोंडा, हेल स्टेफनी रॉड्रिगीस गांवान कोलवा. हीं जावन आसलीं आमचीं ज्युनियर्स कॉन्टेस्टंट्स. ते उपरांत आमचीं आनीक 15 टॉप कांतोरिस्तां हे फायनल्सान पावल्यां. तीं जावन आसा किंबली कोता गांवान बेतालबाती, शॉन सिक्वेरा गांवान कुर्चोरी, ग्रेना फेर्नांदीस गांवान आगोंदा, शेनाया डिसिल्वा गांवान नावेली, मार्क सुवारीस गांवान फातोड्डा, स्विझल डाकोस्टा गांवान उतोर्दा, जॉयल रिबेरो गांवान कुर्ली, दिलायला सोफिया डायस गांवान फातोड्डा, इवो गोन्साल्वीस गांवान नाशनोला पयसान तो आयिल्लो, शेनीस वाज गांवान वार्का, जॉयल मोंतेरो गांवान सांजवे दे आरियल, सेरिनो गुडिनो गांवान शिरोडा, कियारा मिरांडा गांवान बेतालबाती, बॉनी वालीस गांवान आगासाई आनी दिनोरा कॅनिशा बरेटो गांवान नावेली. हे सगळे आमच्या फायनलिस्टांक आमची परबीं आनी एक ब्रायट एक बरो फुडार आमी तुमकां आवडयता. हें आमच्या कोंकणी माचयेर तुमकां आमंत्रण. तुमी वयर वयर सरचीं, आख्या संवसारभर तुमी फामाद जावचीं, हेंच आमचें आवडे. म्हाका भाव भयणानो, हो इव्हेंट ऑर्गनायज करपाक आमी कसले एपिल्स कोणा लागीं आमी केन्नाच कितें मागोंक ना, पूण खुशीन आमचे जायते गोंयकार भाव जे गोंयांत आसा, जे पोड्डेंचान आसा, जायत्या गांवांनी शिंपडल्यात, तांचो आमकां तेंको सदांच मेवला आनी आमकां जायते स्पॉन्सर्स फावो ते आमकां मेवले. आमचो थोडो कोर्स आमकां आसता, तो कोर्स बरोवन हाडपाक हो आमचो कांदार पडलेलो तो एक बार मातशें उणें जालो ह्या आमच्या उदार मनाच्या गोंयकारांक लागून. तातूंतले आमचो म्हजो इश्ट अमिगोज नायट सायमन एंड रिझमा
लंडन शारांत आसता. जायते प्रोग्राम जायते कार्यावळी ते थंयसर घडोवन हाडटात. अमिगोज नायट म्हणल्यार फामाद लंडनाक. आनीक सायमन जायते फावटी म्हाका फोन करता म्हणटा असलें तुमी ऑर्गनायज केलां आमचो तेंको तुमकां सदांच आसतलो आनी आसा खऱ्यानूच आसा. भियेनाका म्हणटा फुडें वच आनीक देखून कितें करपाचें आसा जाल्यार करूंक तो म्हाका सांगता. तर हांव सायमनाक देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या उदार मोनाक लागून आमकां जायत्यो सवलत्यो मुखार वचोंक मेवल्यो. तेच परी हांव जेरी डिकॉस्टा म्हजो इश्ट नावेली बरो बेस गिटार वाजोवपी ताचो ब्रदर इन लॉ ब्रदर एंटनी आमकां देव बरें करूं म्हणटा. ताचोय तेंको आमकां आसलो आनी मागो नासतना म्हणले भाशेन म्हाका फोन करून आपणेच खुशेन दुडवांचो आदार ताणें आमकां दिलो. ताजे पासत तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुंकळीचो गांवांत कुंकळीचो लॅस्टर मार्टिन्स म्हणजे स्टुडियोन तो येवन ताणें एक कांतार रेकॉर्ड केलें. इतलीच आमची वळख. हो आमचो भाव ताका मानलो आनी ताणें म्हाका फोन करून सांगलें लेनोय कांयच भियेनाका आमचो तेंको तुका आसा. आनी म्हज्या एकावंटांत ताणें हे आमच्या प्रोग्रामां जो कोर्स जाता तो भरून हाडच्या खातीर कितें तरी ताणें आमकां धाडलें. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें एफी तावारीस अमेरिकाक आसता USA ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां ही मजत केली म्हणून. पास्कुआल लाविना लेनिशा एंड डेनिशा स्टार्स ऑफ UK म्हणल्यार जाता. तुमकांय देवान आशिर्वादान भरूं. तुमी आमकां आदार केलो म्हणून ही आमच्या नव्या कलाकारांक बरे भाशेन हो इव्हेंट करपाक आमकां सोंपें जालें. प्रकाश कुटिनो गांवांत तेलावली म्हज्या भाव भयणानो. प्रकाश गांवांत नावेलचो आनी हांव नावेलचे इगोर्जेंत एक मेस्त्री कसो वावर कोत्ता फाटलीं 18 वर्सां पासून. आनी नावेलीचो लोक जावन आसा म्हाका म्हजो मोगाचो चड. जायते जाण म्हाका हांव नावेलकारूच कसो म्हूण घेतात. आनी घडये हांव नावेलकार आसतलो आतां म्हजी बायल नावेलची. सो प्रकाश आमचो तेलावली नावेलीचो ताणें म्हाका फोन मारलो आनी ताणें आपलो मोग आमकां दाखयलो. तो म्हणूंक लागलो लेना तूं कांय भियेनाका म्हजो तेंको तुका आसा. तुका कितें जाय तें सांग. हांवें म्हणलें प्रकाश बाब तुका कितें दिसता तें आमकां धाड. आमकां कितें येता तेच भाशेन आमी हो शो करतलो. दुडवांक लागून आमी अशें तशें आनी करचें ना. आमी करपाक जाता कित्याक ह्या शोआंत आमी आमचें चड टॅलंट घालून केलां. दुडवांक पासत आमी करूंक ना. सो कितें येता तें आमी तें एडजस्ट करतले. आनी प्रकाशान म्हाका बरें उतर दिलें आनी ताणें म्हाका पयशे धाडून दिले. प्रकाश बाब तुका तुज्या फॅमिलीचे देवान तुमकां आशिर्वादान भरूं आनी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन जॉर्डन विटो रॉड्रिगीस गांवांत साजोरा ताणें आमकां हे भुरग्यां पासत कसले तरी आदार करचो तांकां दिसलें. आनी जॉर्डन विटो हाच्या बापायन आमकां ही दुडवांची भेट फावो केली. तच परी हांव देव बरें करूं म्हणटा फ्रॅन्सी विटो रॉड्रिगीसाचो ब्रदर इन लॉ आमकां हो आदार केल्ल्या खातीर तुमच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या भाव भयण जायते फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना फकत स्पॉन्सरशीप आहा म्हणूनच हांव देव बरें करूं म्हणिना. पूण आमकां एक बरें उतर दिल्ल्या खातीर जायते फावटी हे भाशेन हातींतूच देखून कितें तरी घालतात आनी आपलो मोग दाखयतात. आनी केन्ना आपलें नांव सांगो नाका असलें तांकां आसता. नांव इतले स्पॉन्सर्स म्हाका आयले ते कोणें आपलें नांव सांगूंक म्हणूंक ना. पूण म्हाका म्हजे काळी सांगता तांकां सभेमाज तांची वाखाणणी करची अशी. कित्याक आयज तांकां लागून आमचो हो इव्हेंट बरो जावंक पावलो. हांव डेक्सी वाज वार्का हाकाय देव बरें करूं म्हणटा. ताकाय दिसलें म्हाका आदार करचें म्हणून. तेच भशेन आग्नेलो लोबो UK म्हजो इश्ट लंडन आसता स्विडन सदांच म्हज्या सांगाताक आसता. केदल्याय वेळार ताका फोन मारलो जाल्यार मातशें हे भाशेन कर रे कित्याक तो पणजे ते वाटेन रावता आनी आमी साश्टी केन्ना आमकां वचपाक येवपाक जायते त्रास पडटा. आग्नेल खंयच्या उतराक कांयच भियेनाका हांव आसा इरमां म्हणटा आनी म्हजें सगळीं कामां करता. त्या पासत आग्नेल लोबो तूं आयज हो व्हिडियो पळयता जाल्यार तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुरेश बाब म्हजो इश्ट आमच्या गांवांत नावेलचो चिंचोणें ताचें हुबली स्टोन्स हाचें बिजनस चलता. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव म्हज्या
एक कामाक लागून ताचेशी गेल्लो कडेन हांवें ताका सांगलें हे भाशेन आमी कोता तो जायतो खुशाल जालो इतलें बरें तुमी कोता कांय भियेनाका म्हजो आदार तुमकां आसतलो एक बरें उतर ताणें म्हाका दिलें तसोच आमचो MLA म्हजो गांवचो MLA तो एक MLA म्हणून न्हय पूण तो म्हजो एक कासिश्ट जावन आसा फिलीप नेरी आमी ल्हानपणीसान आमी ताका वळखतात आनी आमचे आमी सांगातांक वाडल्यान आनी सदांच एक एक रिस्पेक्ट कसो म्हाका ताका आसा फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आमचो MLA हांव तुका चड देव बरें करूं म्हणटा सगलो तुजो तेंको आनी सपोर्ट म्हाका मेवलो म्हणून कसल्या म्हज्या कामाक म्हाका एक बोरमासो कसो तो आसा म्हणटच हांव केन्नाच भियोना कितेंय म्हाका वयर सकयल जाता जाल्यार ताचो म्हाका सपोर्ट आसा फिलीप बाब तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉन्टेस्टंटांतल्या दोग जाणांक कोणें तरी कॅश प्रायज दिलेली आनी एक कोइन्सिडन्स कसो ही दोगांय आर्टिस्टां फर्स्ट प्लेस ताका फावो जाली डिनोरा आनी जेन्सिना सायमन फेर्नांदीस अमिगोज नायट हाणें 5,000 फावो केल्ले जेन्सिनाक आनी प्रकाश कुटिनो तेलावली हाणें 5,000 फावो केल्ले डिनोराक म्हाका भाव भयणानो ही दुडवांची बॅट थोडे दीस फाटींच ताणें म्हाका सांगलें हे फायनलाक कांयच लागू जायना पूण आमी चिंतलेलें ही भुरगीं तरी फायनलाक सिलेक्ट जायना जाल्यार पासून हांकां आमी आमंत्रण दिवन आपयतलीं म्हणून पूण एक कोइन्सिडन्स कसो लक्कीली ही सिलेक्टूय जालीं आनी पयलो जागो तांकां मेवलो जायते जाणांक कशें दिसता आमी फिक्सींग केलां म्हणून एक कमेंट आयिल्लो हें सगलें फिक्सींग म्हाका भाव भयणानो फिक्सींग तरी करपाक जाय आसलें जाल्यार आमच्यांनी जायतें करूंक जातालें कित्याक हो आख्खो अधिकार आमच्या हातांत आसलो आनी आमकां जाय ते भाशेन फिक्सींग करूंक जातालें आनी आमी फिक्सींग करतले आसले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक पयले कॉम्पिटिशनाक धाडपाची आनी तांकां पयलो इनाम फावो जाता ते भाशेन फिक्सींग करतले आसले कित्याक हे भाशेन आनी जायते गांव आमच्या गोंयांत जायते कॉम्पिटिशनां हे भाशेन जाता पूण हाचेर आमी निशेध मारून फावोच ताका हो इनाम फावो जावचो हें मोन धरून आमी हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां आनी स्ट्रिक्टली म्हणटा ते भाशेन जजीस डिसिजन आमी फायनल केलां जेन्ना हांवें कालच्या दिसा इनाम आमी जाहीर केल्ले तेन्ना पासून म्हाका खबर नासली कोण विनर आनी कोण पयलो दुसरो तिसरो आयला तो जेन्ना म्हज्या हातांत दिलें तेन्ना हांवूय पळोवन खुशाल जालो आनी हांवूय पळोवंकूच उरलो कित्याक आमी नोको आसले कोण जिखला आनी कोण जिखोंक ना तो तर फिक्सींग म्हणून म्हाका भावणां दिसता आमचें नांव उबोवचे सुवातेर तुमच्या लागीं घडटा जाल्यार असले इव्हेंट्स करून दाखयात आनी तरी तो तुका हो आमचो वावर वाखाणपाची खुशी ना जाल्यार हे आमच्या वावराची तिकाय करपाची तुका कसलोच अधिकार ना पूण हें बरें मनांत घेवचें तुमचे नॅगेटीव कमेंट्स आमी मनांत आनी काळजांत घेनात कित्याक असलें आसता जेन्ना एका मनशांत हें करूंक घडोना कसलो वावर ताचे लागीं जायना म्हणटच हे भाशेन कमेंट करतात आनी दुसऱ्यांक काला उडोवपाक प्रयत्न करतात आमी तुमकां कांयच म्हणनात पूण हांव तुमचे पासून मागता हे कोरेजमाच्या काळान देव तुमकां कृपेन भरूं आनी हें वायट तुमी जें कितें मनांत येवजितात तें जाता जाल्यार तें एवॉयड जावं आनी देव तुमचेर देरूल बेसांव घालतलो म्हाका भाव भयणानो हांव म्हाजे सांगाती संगीतकारांक देव बरें करूं म्हणटा आयज तें नासलें जाल्यार हे भाशेन ग्रँड जावचें नासलें कित्याक इतलें सोंपें न्हू जांकां म्युजीक संगिताची म्हायती मातशें तरी आसा जाल्यार तांकां वावराची किंमत गमतली ही सगलीं नवीं कांतारां हे भाशेन म्युजीक एरेंजमेंट करून लायव्ह ऑन स्टेज वाजोवपाक तितलें सोंपें न्हय जायते पावटी रेकॉर्डींग करून वाजोवपाक स्टुडियोन सोंपें आमच्यान जाय जाल्यार ही कांतारां सगलीं स्टुडियोन बसून रेकॉर्डींग करून बरी क्वॉलिटी तुमकां दिवंक जाताली पूण आमी लायव्ह केलां सो लायव्ह म्युजिकाक एक रेस्पेद आमी दिवंक जाय कितें आमचें बारीक बारीक चुकलां जाल्यार जावं म्हजें चुकलां जाल्यार वा आनी हेर सांगाती म्युजिशियन्सांचें कितें चुकलां जाल्यार तुमी तें मानून घेतले म्हणून आमी सोजमतां म्हणजे सगळे संगीतकार नॉल्वट कोता तिओ आल्वारीस सॅमी ब्रागांजा जॉन फेर्नांदीस सगी गुडिनो आनी हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो वार तुमी मानलो म्हणून आनी हांव म्हज्या सगल्या संगीतकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा
तुमचो तेंको म्हाका मेवलो म्हणून. मोगाच्या भाव भयणानो, हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो सुसंचलन करपी आविटो पिरिस्ते मिनेझीस. काय बरें कोंकणींतल्यान तो आपली कला आपल्या उतरांतल्यान दाखयता आनी तुमी ताका मानून घेतलो म्हणून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी पिटर्सनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सदांच म्हज्या सांगात ताका आसा खंयच्या वेळार सावंड मिक्सिंग, लायट्स, स्टेज सेटअप सगळें करपाक ताचो म्हाका तेंको आसता. पावर, लायट सगळें करपाक आनी स्पेशल सावंड मिक्सिंग करपाक सावियो ताच्या सांगाताक आसता. हांव सावियो आल्मेida ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर मोगाच्या भावा भयणानो, रेमंड डेकोरेटर्स नावेली हाका हांव दिनवासूंक सोदतां, कित्याक स्टेज रंगीन करपाक बरें डेकोरेशन करून ताणें म्हाका आदार दिल्ल्या खातीर. ताच्या सांगाताक आमचो फ्लोरियान गांवांत नावेलचो म्हज्या सांगाता सदांच आसता, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो शेजारी म्हजो एडिलास गोमेंडी सदांच सगळे बारी तो वावुरता एक एक वस्त जाग्यार घालपाक, ताकाय हांव आयज सुभी माजार दिनवासूंक सोदतां. आमचो डायलन आमचो कॅमेरा ऑपरेट करता, आमचो पॅडसन कॅमेरा ऑपरेट करता, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो बगन फोटोग्राफी करता. तेच परी आमचो क्रू लिशा आनी ऐश्वर्या आमच्या सांगाताक आसतात. त्यो वस्तू डिसिप्लीन जावपाक जाय म्हणून, सिस्टमॅटीक जावपाक जाय म्हणून सिंगर्सांक त्या टायमार तयार करून दवरप. कित्याक हांव माचयेर आसतां आनी सकयल ऑफ स्टेज कितें घडटा तें आमकां खबर आसना. पण ताका एक पावटी हांवें सांगलें म्हणून ती एज पर द प्लॅन ती करून तें घडोवन येता. त्या पासत हांव आमच्या क्रुवाक सगल्यांक दिनवासूंक सोदतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जजीस आमच्या सांगाताक आसले कॉन्स्तांसियो दिनीज, एक सिंडिकेट बँडान वाजोवपी एंड्रू फेरांव, हाका संवसारभर फामाद संगीतकार आमचो गोंयकार पूत, आनी क्लॅसी कार्डोजो आमचे गोंयचो आवाज विनर सिंगर, एक टिचर बाय प्रोफेशन आमच्या सांगाताक कालच्या राती हे सिंगींग कॉम्पिटिशनाक जजींग करून ती आमच्या सांगाताक आसलेली म्हणून. मोगाच्या भाव भयणानो, हांव दिनवासूंक सोदतां रॉकी लाजारोस आमचो संगीतकार, महान संगीतकार. ताचोय म्हाका जायतो आदार मेवलो कॉम्पिटिशनाचो प्रोसेस फुडें वता आसतना, ताकाय हांव दिनवासूंक सोदतां. मोगाच्या भयणानो, आमची एक खास एक स्पेशलिटी एक कॉम्पिटिशनाची म्हणटा ती ओरिजिनल कांतारां. आमी सांगलेलें ओरिजिनल कांताराचें हें स्पर्धा जातलें म्हणून, पूण आमी सेमी फायनल्स पासून आदले कांतारां म्हणपाक तांकां हांवें भाग फावो केल्लें. कारण जेन्ना एक ओरिजिनल कांतार कंपोज करता एक कॉन्टेस्टंट, पूण शेवटाच्या फायनलांत तें पावना जाल्यार ताचें कांतार तें पिड्यार जाता. हें ताच्या काळजांक दूख जायना जावंक आमी ताका सेमी फायनल्स पासून आदलें कांतार म्हणपाचो ताका एक चान्स दिल्लो. आनी आतां फायनल्सांक ओरिजिनल कांतार घडोवन हाडपाक तांकां सांगलेलें. जायत्या जाणांनी प्रयत्न केलो आपलें ओरिजिनल कांतार बरोवपाक. सगळ्यां लागीं हें घडोना, सगळ्यांकूच देवान एक भाशेचो गूण दिवंक ना. जायत्या जाणां कांतारां हांवें बरोवन दिलीं, थोड्यांनी कांतारां आपल्याच्या आवडीचे लिरिकिस्ट कंपोजरां थंय बरोवन हाडल्यान. हांव हे सगळे कंपोजरांकूय देव बरें करूं म्हणटा, जायते जाण आसले. आनीक हांव चड शाबासकी दिवंक सोदतां आमचे ह्या 20 फायनलिस्टां मदें 3 जाणांनी आपलें खूद कांतार बरयलां. 3 जाणांनी आपलें कांतार खूद बरयलां. तांकां हांव चड शाबासकी दिवंक सोदतां. ते जावन आसा आमचो जॉयल रिबेरो गांवांत कुर्ली. कोणें शाबासकी जॉयल रिबेरो, तुवें आपले एकमतीन आपल्याक जाय तसलें कांतार तुवें बरोवंक प्रयत्न केलो आनी तुजें कांतार खऱ्यांनीच बरें असलें. तुका आमची शाबासकी. आमचो दुसरो सेरिनो गुडिनोक आमची शाबासकी. खरें हांव जाल्यार ताच्या कांताराचेर चड इम्प्रेस जालो, कित्याक ताणें संगीतान आपल्याक कशे भाशेन ताचेर जास्टीस करूंक मेवता ते भाशेन तें कांतार ताणें रचून हाडलेलें. जेन्ना तो पयलोच तें कांतार म्हाका दाखोवंक आयलो तेन्ना म्हाका तें विचित्र कशें दिसलें आनी बरें टफ कशें दिसलें. पूण सेरिनोन तें बरे भाशेन तें करून सेरिनो बरें तें कांतार बरयलां आनी बरे भाशेन म्हणलेंय बी. आनी ताचो कॉन्सेप्ट म्हाका लायक जालो. ताणें 2 आदीं आनी आतां अशें तो कॉन्सेप्ट दाखयलो.
कॅरेक्टरांतूच न्हय पूण उतरांनी पासून आनी म्युजिकूय ताणें दोन भाशेचें करपाक म्हाका सांगलें. खरेंच म्हाका इस्तिमोसावन दिसता सेरिनो गुडिनो हाका आनी खऱ्यांनीच बरें कांतार बरयलें आनी म्हाका दिसता सेरिनो तुका बरो फुडार आसा. हे भाशेन ओरिजिनल कांतरां तुवें बरयलीं आनी लोकां मुखार हाडलीं जाल्यार तुका एक बरो फुडार आसतलो. तेच परी बॉनी वालीस गांवांत आगासाई हाणेंनूच एक कांतार करून हाडलां सॉंग गोवा. ताचेंय कांतार एकदम बरें आसलें. पीच चेंजींग जाता. म्हाका ताचें तें आवडलें. कितें तरी कॉम्पिटिशनाक फावो जाता ते भाशेन ताणें कांतार हें घडोवन हाडलां. देखून बॉनी वालीस बाब तुकाय आमची शाबासकी. तुवें बरें कांतार हें घडोवन हाडलें म्हणून. म्हज्या म्हणून आमचे कितें चुकी जाल्यो जाल्यार तुमी तें मानून घेतले म्हणून आमी सजमतां जायते फावटी संगिताच्यो चुकी जातात तेन्ना सिंगींग भुरगीं इसरतात. जायते फावटी आमचें एडिटींग प्रॉक्सिमो मिडिया जायते बारी वावुरतात. जायते फावटी आमचेंय एडिटींग चुकता आनी कितें ना कितें वयर सकयल जाता त्या पासत हांव तुमकां माफी मागता आनी तुमी आमकां सजमोन घेतले म्हूण सजमता. आमचो स्पॉन्सर हांव तेन्ना सांगतालो आमचे प्रकाश कुटिनो तेलावली म्हाका आतांच आमचे कितें सांगला तो USA आसता अमेरिका आसता हांगासर UK न्हय. तर हांव प्रकाशाक माफी मागता. म्हाकाय हांवूय नोको आसलो. तुका चडांत चड देव बरें करूं. तर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी कालच्या दिसा अनावन्स केल्लें अ गिफ्ट वॉचर ऑफ ₹10,000 फॉर ईच कॉन्टेस्टंट. सगळे फायनलिस्ट 20 जाणां आसलीं तांकां आमी 10,000चो गिफ्ट वॉचर आमी तांकां फावो केला आनी हो गिफ्ट वॉचर आमचे स्टुडियोंतल्यान तांकां तो मेवता. हाचेर आमी तांकां एक फ्री व्हिडिओ म्युजीक व्हिडिओ करून आमी तांकां दितले. प्रॉक्सिमो मिडिया आनी लॅन्स स्टुडियो एकठांय जावन हो फ्री म्युजीक व्हिडिओ तांकां हे भुरग्यांक तांचो व्हिडिओ तांकां करून दितले आनी तो व्हिडिओ आमच्या चॅनलाचेर न्हय पूण तांच्या चॅनलाचेर एक कांतोरीस आपल्या चॅनलाचेर हो व्हिडिओ घालतली आनी तुमी ते व्हिडिओ तांचे पळोवचे, तांचें चॅनल सबस्क्रायब करची आनी ह्या भुरग्यांक वयर सरोंक तुमचो आदार तुमी तांकां दिवचो. हो आमचो एक गिफ्ट कसो तांकां हे 20 सिंगर्सांक आमी बरें म्युजीक अरेंजमेंट्स करून एक उंचल्या दर्जाचो व्हिडिओ तांकां आमी करून दितले. हो आमचो लॅन्स स्टुडियो आनी प्रॉक्सिमो मिडिया हाचो एक गिफ्ट कसो हे 20 फायनलिस्टांक. तेच परी 20 फायनलिस्ट तशेंच सेमी फायनलिस्ट आसलीं तांकां घेवन आमी आख्खे गोंयभर हे म्युजिकल शूज आमी कोत्तेले. आतां इस्टर जाले म्हणटच हांवें आयकलां गव्हर्मेंट हॉल्स आयकला रविंद्र भवन कला अकॅडमी उक्ती जातली. आमी ह्या शो तुमकां पळोवंक ह्या हॉलांनी कोत्तेले. तुमी आमकां तेंको आनी मोग दिवचो. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचो आतां फुडलो कार्यक्रम जावन आसा सिनियर सिटीजन सिंगींग कॉम्पिटिशन प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा फॉर सिनियर सिटीजन. आमी आदीं सांगलां ते भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो सिनियर सिटीजन्सांक तुमचो आदार तुमी दिवचो. दुडवाचो न्हय पूण तुमचो तेंको तुमचो सपोर्ट तुमी तांचो व्हिडिओ करून म्हाका ऑलरेडी एक व्हिडिओ आयला कालच्या दिसा आमी एनावन्स केल्लें म्हाका एक व्हिडिओ आयला खरें शाबासकी तांकां. तुमचे शेपाय शेमायेचो वो पांय मायेचो व्हिडिओ करून आमकां धाडचो. प्रोफेशनली शूट करी नाका आनी कसलो दिसपीस करी नाका. तुमी फकत मोबायलाचेर युट्यूबाचेर जायते मायनस म्युजीक मेवता कारोकी म्युजीक मेवता. म्युजीक घालचें ताचो एक व्हिडिओ शूट करात आनी आमकां धाडात. तांकां फावो जाल्यार आमचे जजीस तांकां मानून घेतले आनी आमी तांकां लायव्ह ऑडिशन्स आमच्या स्टुडियोंत करून घेतले आनी हेच भाशेन हीच पद्दत आमी हे प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा आमी आपणायली तीच पद्दत आमी हे कॉम्पिटिशनां आमी आपणायतले. आमकां इस्टर पासून हे व्हिडिओज आमकां धाडचे उपरांत आमकां स्क्रुटनायज करपाक जाय तो टायम लागता. तितलें सोंपें न्हय तें पूण आमी बारी वावुरतले जाता तितलें बेगीन हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडूंक. पूण आमकां एक पाट व्हिडिओज आयले म्हणटच आमकां गोमतेलें कशे भाशेन मुखार वचोंक जाय तें. आनी हांव सोजमतां तुमचो तेंको आमकां मेवतलो म्हणून म्हज्या भाव भयणांनो जेन्ना आमचें कॉम्पिटिशन कालच्या दिसा जालें आनी आयच्या दिसा आमी तुमच्या मुखार हांगासर आसां. आमी Q&A आसतले म्हणून तुमकां आमी कमेंट्सान सांगलेलें. कोणाकूच आमकां कसले विचार करपाचे आसा जाल्यार आमी तुमच्या विचाराक जबाब दिवंक तयार आसा. ते आदीं हांव एक सांगूंक सोदतां जेन्ना हें कॉम्पिटिशनाचो रिजल्ट निकाल आवट जालो
आवट जाल्लो फायनल डिसिजन जजीजान जें कितें केलां तेंच आमी आवट केलां. तातूंत आनी मोदी आनी कांयच ना. तर एक एक जजीस आपल्याच्या मन प्रमाणें जजींग कोत्ता. घोडये म्हाका अमकोच आवडीचो आसलोलो जायत, पूण जजीजान जे परी तांच्या मना प्रमाणें, कित्याक क्रायटेरिया जायती आसता, ते भाशेन जजीजान तांकां मार्क्स दिल्यात आनी हांव म्हज्या भावा भयणानो आमचें जजींग क्रायटेरिया हे भाशेन आसलेलें. मेलोडी 10 मार्क्स, रिदम 10 मार्क्स, वॉयस मॉड्युलेशन 10 मार्क्स, एक्सप्रेशन एंड स्टेज परफॉर्मन्स 10 मार्क्स आनी लिरिक्स 10 मार्क्स. जायते फावटी अशें जाता, म्हजो आवडीचो कांतोरिस्त जेन्ना गायता म्हाका एकदम तो बरो दिसता. आरे हाका कित्याक प्रायज मेळोंक ना, हाचें कित्याक चुकलां अशें आमकां दिसता. पूण जायते फावटी एकदम बरें कांता ताणें केल्यार पासून एक एक फावटी ताका एक्सप्रेशन स्टेज परफॉर्मन्सान घोडी ताचें बरें जावंक नासलें. कांतार बरें जालां, पूण थंयसर ताचो एक 2 मार्क्स एक उणें जाले जाल्यार लास्टाक टोटल टॅली जायना. हे भाशेन जायते जाणांक हांगासर चुकता. ओदांचीं लिरिक्स बरीं आसतात तेन्ना ताका लिरिक्सांक मार्क्स पडोवन ताचो तो टॅली जाता. थोड्यांचीं लिरिक्स बरीं आसना ते ताका उणें पडटा. सो सगळो टोटल एकठांय करून आवट ऑफ 50 हे मार्क्स आमी तिनूय जजीसांचे एड करून हे आमी रिजल्ट्स निकाळ जाहीर केला. आनी ही जावन आसली आमची क्रायटेरिया कशे भाशेन आमी जज केल्या ती. कुशलचारी म्हणटालो ऑन वॉट क्रायटेरिया वर द कॉन्टेस्टंट जज. सो तुका आमचो जबाब मेळलो. कुशलचारी तुका देव बरें करूं म्हणून हांव विसरलो. तुका चड देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी आमचो सांगाती बोरीस, तुमकां दोगांयकूय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक एलेग्रा ब्रॉडबँड तुमी जायते बारी वावरतात आमी जाणा. एलेग्रा ब्रॉडबँड तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो तेंको आमकां मेवलो म्हणून हे लायव्ह सेशन, हे लायव्ह शोज करपाक आनी तुमच्या आदारान तुमच्या सवलती प्रमाण तुमी आमकां हें फावो केलें म्हणून आमचो प्रोग्रामूय बरो जाता. सगळ्या लोकांक बरे भाशेन तें पळोवंक मेवता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बोरीस आनी कुशलचारी तुमकां देव बरें करूं. तर म्हाका भावा भयणानो कमेंट्स तर म्हाका दिसता आमी इतल्यान आमचें हें सेशन वायंड अप केल्यार बरें. कोणाकूच कितें विचारपाचें ना अशें म्हाका दिसता. तुमच्या चडशे कमेंट्स आयल्या तुमी आमकां शाबासकी दितात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायते जाणांन आमकां शाबासकी दिल्या. जायते जाण घोडे हांव दिनवासूंक चुकलो आसतलो. कालच्या दिसा म्हजो जल्म दीस म्हणटो जायते जाणांनी म्हाका विश केल्या युट्यूबांतल्यान फेसबुकांतल्यान. जायते मॅसेजीस म्हाका आयल्या, जायते गिफ्ट्स म्हाका आयल्यात. जायतीं फुलांची बॅड, जायत्यो केक्स आयल्यात. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे मोगाची ब्लायटन गम्स आनी पसिटा शर्मा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सदांच म्हज्या सांगाताक आसतात. स्विना फेर्नांदीस तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. ब्रिजिदा डिसोजा तुका देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक सुजान ड सिल्वा तुकाय हांव देव बरें करता. आमचो वार तुमकां मानलो आनी तुमी आमकां शाबासकी दिल्ल्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें एक इश्टीण आल्कानी कमेंट घायला म्हाका दिसना. तुकाय देव बरें करूं आल्का. जेवण एकदम बरें आसलें. आयकालच्या दिसा आमच्या सगळ्याक कॉन्टेस्टांक तुमी जेवणाची बंदाबस्त केली. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें कॅटरींग चलता बरें चलता. तुमच्या धंद्याचेर देवान बेसांव घालूं. आनी जायते जाणां म्हाका हरशीं आदार केला. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुशलचारी म्हणटा कोणूय नॉर्थ गोवाचो पार्टिसिपंट आसलो जाल्यार म्हाका भाव भयणानो जेन्ना पयल्या रावंडाक जायते जाणां आसलेलीं नॉर्थ गोवाची.
पूण सिलेक्ट म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाचे फकत दोग तीग जाण जाल्यात नॅशनलाचो इवो गोन्साल्वीस आसलो आनीक आगासाईचे थोड्याले कोर्लीचो जॉयल आसलो आगासाईचो बॉनी वालीस आसलो आनीकूय पयल्या रावंडांत सेमीफायनल पासून नॉर्थ गोवाची जायतीं जाण आसलेलीं मांद्रेसान पासून कोण आसतलें कोण सिवोलीसान आसलें जायतीं जाण आसलीं पण आमकां एकदम बरें दिसता आख्खे गोंयभर लोकांनी वांटो घेतलेलो म्हणून आतां त्या वर्साक आमचो हें कॉम्पिटिशन आमी परत करतले 2021 2022 वॉयस ऑफ गोवा हातूंत आमी सांगना म्हणून आमच्या पॉलिसी प्रमाणे आमचे विनर्स जाल्यात हे तीग जाण विनर्स जुनियर्स आनी सिनियर्स हे तीग जाण विनर्सांक केन्नाच हे कॉम्पिटिशनांत आनीक भाग घेवंक मेळचें ना केन्नाच तांकां आनी चान्स ना कित्याक तांकां ऑलरेडी हो टायटल मेळलो फुडाराक हे विनर्सांक ही स जाण विनर्स जेन्सिना हेल क्रिसन डिनोरा कियारा आनी मार्क तुमकां फुडाराक तुमी जावन आसा आमची स्पेशल गेस्ट आयजतान आनी आमच्या कॉम्पिटिशनांत तुमकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळचें ना पूण फायनलिस्ट जीं आसलीं 20 जाण फायनलिस्टां मदें हाका 14 जाणांक तरी भायर काडलीं जाल्यार उरलोलीं 14 फायनलिस्टांक येता त्या वर्साक भाग घेवंक मेळचें ना ताका एक वरोस ब्रेक आसतलो पूण फुडल्या वर्सा हें वरोस सोडून त्या वर्साक तुमच्यांनी भाग घेवंक जाता आनी भाग घेवन तुमी पयले फर्स्ट यांत पावतली म्हणून आमी समजता कित्याक आमकां जाय नवीं कलाकारां ह्या कॉम्पिटिशनांत आयलेलीं कित्याक अशें जाता मागीर सदां तीं पार्टिसिपेट जातात आनी दुसऱ्या नव्या कलाकारांक चान्स मेळना तुमी बरीं आसात म्हूण आख्ख्या संवसारांत तुमकां वाखाणल्यान तर आतां तुमचो परफॉर्मन्स टायम पावला तुमी फायनलिस्ट आतां गोंयभर आख्ख्या संवसाराक तुमी शिंपडोंक जाय आनी हें कोंकणी म्युजीक जाता तितलें आख्ख्या संवसाराक तुमी दाखोवंक जाय ओके आनी आमकां कांय कमेंट आयला सेंड्रीक फेर्नांदीस म्हणटा After bringing my daughter for the rehearsals and performances, I learned a lot about music. Thanks, Lenoi. सेंड्रीक म्हाका दिसता स्टॅचीचो फादर ऑफ स्टॅची न्हू या माजोड्डा गांवचो सेंड्रीक बाब तुकाय देव बरें करूं म्हणटा तुजो तेंको सदांच आमचे सवें आसलेलो रिहर्सलाक तशेंच प्रॅक्टिसाक आनी ऑडिशनाक तूं तुजो वेळ काडून तुजे दुवेक घेवन येतालो आनी तशेंच हेरूय आवय बापूय जायतीं बारीं वावुल्यांत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचो वार तुमकां मानलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा ब्लायटन गोम्स म्हणटा इट्स ऑल युअर एफर्ट्स डियर एंड युअर क्यूट वायफ सपोर्ट कीप अप द गूड सोशल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द गोन्स ब्लायटन गोम्स तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचो वार तुमी मानून घेतलो म्हणून तर मोगाच्या भावा भयणांनो म्हाका दिसता आमी हें सेशन आतां काबार कोचो वेळ पावलो त्या आदी तुमच्या आवय बापायचे व तुमचे घरांत कोण वडील आसा जाल्यार 60 वर्सांचे वयर पिरायेचे आसा तांचे विडियोज करून आमकां धाडचे सिंपल विडियोज मोबायलाचेर आमी ते जजींग कोत्तेले आनी तांकां हवो जाल्यार तुमकां हे कॉम्पिटिशनांत वांटो घेवंक मेळटले आनी हेच भाशेन आख्या संवसाराक ती शायन जातली आमची जाणटीं कोडे युट्यूबाचेर बरशीं तांकां कोडे खबरच ना आसतली यूट्यूब म्हणल्यार कितें तें सो आमी तांकां दाखोवया यूट्यूब म्हणचें कितें आनी कोण भाशेन तांचीं कांतारां युट्यूबांतल्यान दाखोवंक जातात आनी आख्खे संवसाराक तांच्यान फामाद जावंक जाता तें आमी युट्यूबांतल्यान तांकां एक सवलत दिवया आमचो तेंको लेन्स स्टुडियो आनी प्रॉक्सिमो मिडिया आमचो तेंको तुमकां सदांच आसतलो बरी कोंकणींतल्यान कार्यावळ करपाक तर शेवटाक आमी आमच्या भुरग्यांक गिफ्ट वॉचर 10,000चे एकल्याक फावो केल्या म्हणटच तांचे विडियोज आमी करून जाता तितल्या बेगीन तांच्या चॅनलांतल्यान आमी तुमकां दाखयतले त्या लिंक्स आमी फॉर्वर्ड करतले तुमी तांकां तुमचो तेंको तोच मोग दिवचो आनी कालच्या दिसाचें कॉम्पिटिशन जालां हे आमचे सगळे विडियोज इंडिविज्युअल विडियोज आमी तुमकां ही आमचे ओरिजिनल कांतारां जावन आसात दीज आर नॉट कवर सॉंग्स कोणाचें आमी कांतार दुसऱ्या कांतरिस्ताचें हाडूंक ना ही जावन आसा तांची ओरिजिनल कांतारां ह्या पासत ही सगळीं कांतारां एक इंडिविज्युअल
ते कलाकाराचें नांव घालून एक सिंगल व्हिडिओ तुमकां म्हज्या चॅनलाचेर लेना कॉमेडीज यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां हीं कांतारां पळोवंक मेळटलीं. 1-2 दिसां भितर आमी ती अपलोड करतले हांव. होच मोग तुमी तांकां दिवचो. आमकां आनीक एक विचार आयला. डू यू थिंक कोंकणी म्युजीक हॅज फ्युचर लायक पंजाबी म्युजीक एंड बॉलिवूड? मोगाच्या भावा भयणान हाचो जबाब म्हाका दिसता म्हज्याहून तुमी बरी दितली. आमच्या कोंकणी म्युजिकाक फुडार आसा वो ना? म्हजो जाल्यार जबाब हे भाशेन येतलो. कोंकणी म्युजिकाक फुडार आसा फकत ओरिजिनल कोंकणी म्युजीक आमी घडोवंक वावुरलीं जाल्यार. पूण जिवीतभर कोंकणी म्युजीक जेन्ना आमी रचता तेन्ना कॉपीड म्युजीक तरी आमी कॉपी केलें दुसऱ्याचे हिंदी ट्युन्स इंग्लीश ट्युन्स कॉपी करून तरी आमी कांतारां हाडलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमचें कोंकणी लेवल थंयसरूच उरतलें तें आनी वयर सरपाचें ना. आयज जायतीं कांतारां आहाय. युट्यूबाचेर पळयलें जाल्यार जायते देसाचीं कांतारां आसात. जायत्यो आदल्यो कॅसेट्स आनी सीडीज जायते आसा. पूण जेन्ना आमचीं काजारां जातात, तुमचीं काजारां जाता तेन्ना आमी बँड बूक करतात तेन्ना कितले जाण हीं कांतारां म्हणटात कित्याक तीं त्या दर्ज्याचीं आसनात. पूण आमचे फामाद कांतोरिस्त आनी आदल्या संगीतकारांनी क्रिस पेरी, फ्रँक फेर्नांद, आल्फ्रेडोस हांणी कांतारां रचलेलीं तीं आजून पासून आमचे संगीतकार तीं वाजयतात आनी ताचेर बरे कुंपासार आमचो लोक नाचता. सो हे भाशेन असलीं कांतारां तरी घडोवन आयलीं जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी तीं तरी घडोवन हाडलीं आनी फुडाराक बरीं जालीं जाल्यार आमचे कोंकणी म्युजिकाक पंजाबीच न्हय आमचें आख्खें वर्ल्ड वायड करूंक जाता. कित्याक आतां आमचे गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेले आसात आनी आतां आमचे यूथ बरीं बरीं कांतारां म्हणटात आनी आदलीं कांतारां खरें म्हणल्यार आमच्या युथाक हांव शाबासकी दिवंक सोदतां. जायतीं आमचीं आदलीं कांतारां तीं आदले रिकॉर्ड्स ते आमचे संगीतकारांनी त्या आदल्या संगीतकारांनी आनी कांतोरिस्तांनी घोडे तीं वाजयल्लीं. पूण आतांच्या भुरग्यांनी तीं आनीक ताका आनीक बरें म्युजीक इम्प्रोवायज करून तीं आतांची पिळगेक मानता तसलीं केल्यात. ह्या पासत आतांच्या संगीतकारांकूय ह्या भुरग्यांक हांव दिनवासूंक सोदतां आनी शाबासकी हें कोंकणी म्युजीक आदलें ताणें वयर काडूंक दवरलां म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणानो तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो तेंको आनी तुमचो मोग आमकां दाखयल्या खातीर तुमकां सगल्यांक आमचे काळजांतल्यान दिनवास आनी हो मोग तुमी आमकां सदां दाखयतले म्हणून हांव सोंसमतां. मोग आसूं.